तीनही मतदारसंघातल्या पोटवेंचणुकांनी लोकांनी भाजपाक स्वीकारला। आता आमची मोख दक्षिण गोंय। येवपी लोकसभेत दक्षिणे जिखतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विश्वास उक्तायला। जिखून आयिल्ले तीनही मतदारसंघातल्या उमेदवारांचे कौतुक करतना मतदारांचे ताणे उपकार मानलेत। दवर्ली कुट्टाळे निरेश मागुसाचे जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेत भाजपान बाजी मारली। कुट्टाळेचो आमदार एल्टन वाझाची घरकान अपक्ष उमेदवार, पूण तिका भाजपाचो तेंको आशिल्लो। मार्सियाना वाज कुट्टाळेत जैतिवंत थारली। दवर्लेंतल्यान भाजपाचो उमेदवार परेश नाईक जाल्यार रेश मागुसांतलो भाजपाच्या संदीप बांदोडकारान घसघशीत मतां घेवन वेंचणुकेत जैत जोडले। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता आणि निश्चितरित्या ह्या तीनूय मतदारसंघ जे आम्ही जिखले त्या खातीर हांव लोकांचे खूप खूप आभार मानता आणि ह्या निमित्तान लोकांनी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेर आपलो पूर्ण विश्वास हो तेंच्यांनी दवरलेलो आसा। त्या खातीर हांव लोकांचे आभार मानता। अशाच पद्धतीत लोकसेवा भारतीय जनता पार्टी कडल्यान आमच्या सरकारा मार्फत सातत्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां, ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या रिसोर्स डेव्हलप करपाची कामां ही चालू उरतली। आमकां हे डबल इंजिन सरकाराच्या सकयल वेगवेगळी डेव्हलपमेंटाची कामां आनीकूय बी करपाची आसा आणि हेच दाखोवन दिता की आता त्या 2024 आमी सालसेतीत सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीक पडटले आणि आमी साऊथ गोव्याचो सीट, नॉर्थ गोवाचो सीट आमी ऑलवेज जिखता, पण ह्या फावटी साऊथ गोवाचो सीट सुद्दां आमी जिखतले हाची ही सुरवात आसा। तीनय मतदारसंघांनी भाजपाच्या थळाव्या आमदारांनी आपापली प्रतिष्ठा पणाक लायिल्ली। ताका लागून खोशेच्या दुधाक उमाळो येवप स्वाभाविकच। आयकात कांय प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्षा सयत। गोंयांत काँग्रेस हटाव मोहीम जी सुरू जाली तातूंतल्यान ह्या निवडणुकीक तीनूय मतदारसंघा भितर कुट्टाळे मतदारसंघ आसत, रेस मागूस मतदारसंघ आसत किंवा दवर्ली मतदारसंघ तीनूय मतदारसंघा भितर काँग्रेसचें डेपॉझिट जप्त जाल्लें आसा। कारण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक हे सगळे क्रेडीट वयता, सगळे त्या भागा भितर काम करतात आणि खास करून ही एक परीक्षा आसता। कारण आमदार 6 महिने जाले निवडून येतकच तरी पण परत तीच पॉप्युलॅरिटी ही आसा भारतीय जनता पार्टी भितर येतकच तेंचे लोकांनी केल्लें एक्सेप्टन्स हे हातूंतल्यान प्रूव जाता। जे तरेन आमकां तेंच्यांनी बरो कॅन्डिडेट दिलो, आमकां कशें फुडें वचपाचें ती वाट दाखयली, त्या वाटेन आमी फुडें सरले। लोकां कडेन आमी दारांनी परते गेले आनी लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केले। जे कोण थोडे पार्टी आसलेल्यो आमचे ऑपोजिशन तेंच्यांनी एक थंय कम्युनल रंग दिवपाचो ताका प्रश्न हे केलो, ट्राय केली। तशेंच आनी उरलेल्यो ज्यो पार्टी आसलेल्यो तेंच्यांनी भरपूर आवाज केलेलो की ना हे आमी फुडें सक्सेसफूल जावंक शकना। हांव इतलेंच सांगतलो, गेले आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता आसतना की आमचो जो कॅन्डिडेट आहा हो वन सायडेड जिखतलो। आयज रिजल्ट जाल्लो आसा आनी लोकांनी दाखयल्लें आसा की आमी जो निर्णय घेतलेलो फाटल्या 1 म्हयन्या पयलीं तो निर्णय योग्य आसा आनी ते लोकांनी आमकां एक्सेप्टन्स दिलेलो आसा। ही संद साधून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काँग्रेसीच्या भारत जोडोचेर तोंडसूक घेतले। काँग्रेसीन केन्ना भारत जोडो केलेच ना। अखंड भारत कोणे दवरला आसत जाल्यार तो खंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन। आयकात सीएमाक। काँग्रेसीच्याच खुद्द लिडरांनी सांगला की भारत जोडो आंदोलन बंद करून प्रचाराक लाग म्हणून। आता बरोबर आसा, तांकां जेन्ना ते इलेक्शन चालू आसा तेन्ना भारत जोडो करूंक जाय आसता तेन्ना भारत जोडो केलेच ना। खरें म्हणजे 1947 भारत जोडो करून सगळे एकत्र हाडपाक जाय आशिल्लो, जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत। ओके, तेन्ना काय काँग्रेसीक ते जमलें ना आनी आतां कसले भारत जोडो करता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हो अखंड भारत एकत्र दवरपाचें काम हे पयले फावटी नरेंद्र मोदीजीन केलां। त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडर बाब सारदीन हेणी सांगला ते बरोबर आसा। तेणी भारत जोडो बीन राहुल गांधीन आनी करूं नाका, बंद कर म्हणून सांग आनी काँग्रेस जोडो जे आहा पळय न्हू तें आंदोलन चालू दवर, जाल्यार उरलेले सगळे काँग्रेस छोडो आंदोलन नेटान आनीक सुरवात जातलें। उरलेले कडले लोक सोडून वयतले अशा पद्दतीचे। तेणी ताका रायट एडवायस केला, म्हाका दिसता एज अ सिनियर म्हणून तेणी तेजो एडवायस मानचो आनी तेणी भारत जोडो बंद करून काँग्रेस जोडो सुरू करचो। गोवा 365 खातीर श्यामचारी।